Hello guys, good morning. कशी आहे तुम्ही सगळी? हां बरें. वेलकम टू माय चॅनल प्रियाज लिटल वर्ल्ड. सो याचं पावून येयली शॉपिंग बी करून येयली आणि आतां मातशें बाबागे जेवण रेडी करतलें. तेगे जेवण रेडी बी करता आनी आयज केसो एक चिकन कटलेट ब्रेड शेअर करता तुमकां. सो मागीर तुमकां दाखयता मागीर. सो पयलीं हेगे रेडी बी करता. स्टार्ट करुया आतां. फर्स्ट हांव तुमकां चिकन कातरपा दाखयता. ओके. सो हेचो हांवें 2 ब्रेस्ट घेयले चिकनाचे आनी ताका एक हेजे 3 पातळ स्लायस मारतलें. ओके. माले बारीक स्लायस मातशे हे जाताय ते एक सायड पातळ एशे मारपाचे. आतां हांव हें तुका धाडवपा तो यूज करूं जाता. अदरवायज हांव सुरी मुको ना ताका लागून सुरयेनूच धाडयतलें. ओके. धाडान घेया ताका. सो ताका धाडान घेयला. आतां आमी तो मसाला एक लावपाचो रेडी करूया दाखयता. सो हेचो जार घेयला. आतां तितून 1 कपशें कोरिएंडर एड करतलें. ओके. 3 हेचे ग्रीन चिलीज कट केले आनी वॉश केले. 5 गार्लिक क्लोव्स केले. हेचे क्लीन केले आनी बारीक हें केलें चॉप केले. 1 इंच हांवें जिंजर घेयला. हाफ टीस्पूनशें क्युमीन घेयला जिरा. हाफ इंच सिनेमन घेयला बारीक हांवें तें धाडयलां. ओके. 6 हांवें क्लोव्स घेयले. हाफ टीस्पून ब्लॅक पेपरकॉर्न्स घेयले. हाफ टीस्पून टर्मरिक पावडर. 2 टेबलस्पून विनेगर घेयलें आनी हाफ टेबलस्पून हांवें शुगर घेयलें. आतां हो आख्खो ग्रायंड पेस्ट लायक बारीक पेस्ट करून घेवपा जाय असो. ओके. सो आमगे पेस्ट रेडी आहा. हांवें तितून उदक घालून हाडलेलो तें विनाग्रेनू वाटिला. तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यान घालूंक जाता मातशें धाडटलें म्हणून म्हाका ओके आहलो तितून तो जालो म्हगेन. सो आतां तें आतां आमी चिकना मॅरिनेट करुया. ओके. सो आतां हांवें एक पॉल घेयला. आतां तितून इल्लें सॉल्ट एड करता पयलें. चिकन आहा ते प्रमाणे घेयलें जालें. ओके. सॉल्ट मागीर टेस्ट करून चोवपा जाता तुमच्यानी. आतां तो पेस्ट एड करुया. आतां आमी मिक्स करून घेया बरो. ओके. आतां आमी तितून ते चिकना ते पीस दवरलो न्हू हें करून धाडन ते एड करुया तितून. सो आतां तांकां तो मसालो बरो लावया. टेस्ट सॉल्ट टेस्ट करूं जाता तुमच्यान. ओके. आतां तितून ते एक एग एड करतलें. ओके. तांत घातलें आनी आतां तें बरें मिक्स करुया. आतां हेचें 30 मिनट्स अशें मॅरिनेट करून दवरपाचें. ओके. तें मॅरिनेट जाता म्हणजे तें आतां कांय करूं नाका म्हाका. सो तें म्हाका इवनिंग करपा जाय मागीर. सो मागीर बाबी येयलो म्हणटरी मागीर हांव करतलें. सो मागीर तुमकां फुडलो प्रोसेस मागीर दाखयता तुमकां. ओके.
हेच हांव जेवपा वयतालें आनी होच आपणाशीच जाय तेका गायला तेश को ती गायल्या बोरो खात तो ते केश काणटोणा घालून खावपा जाय सो हांव जेवपा वयता आनी मागीर मेळत तुमकां ओके डेट कोन्न दवरलो न्हू चिकन सो आतां तें स्टार्ट कोरया फ्राय करपाक सो आतां न्हू तें चिकन कटलेट करपाक चिकन भाजी आतां ओके सो आतां हिंगा रवा घेता कितली क्वॉन्टिटी जाय ती तुमी घेवपाची ओके आतां हिंगा चिकन घेयला ताका बरो तो रवा कोट करया ओके आतां मुगे कायल तापोयले आमी स्टेंगांचो तो रवा तो तापलो आहा कायल दवरलो आनी तेल घायलें तो आनी आतां हांव ती कटलेट तितून प्लेस करतलें आनी ब्रावन जावं पासून दोनी सायड फ्राय करतलें स्लो ओके टर्न करतलें ओके सगळें चिकन जातून हांवें सॅलड रेडी केला सो हितून कॅरट घेयला कॅबेज कोरिएंडर घायला आनी टोमॅटो घायला आनी तेलो आतां लिंबू घातलें इल्लें सॉल्ट घाता ओके तें मिक्स कर मिक्स करून घेवया मिक्स जाला आमगेलें आतां तें ब्रेड घालपा हांवें दाखयता तुमकां कितून घालता तें एसेंबल करया सगळें सो हेचो हे ब्रेड घेयले पिठा ब्रेड ते तुमच्या नॉर्मली खंयचे दुसरे ब्रेड घेवपा जाता बट बाबा हे लायक आनी हे मातशें गोंयचें फिलूय येता अशें करून ताका लागून अशें करून घेयले सो आतां ते कट करून घेता सो अशें करून कट करपाचो ओके पातळ नुस्तें मातशें कट कर ते गोंयचे भाशेन गोंयांत तुमकां पोळयो मेळटल्यो लांबेल्यो काट्टेल्यो ब्रेडाच्यो त्यो घालपाच्यो हिंगा अशें करून तितून कॅचअप घातलें आतां चिकन हांवें फ्राय केलोच तेल प्लेस करपाचें आनी तें सॅलड कोन्न दवरून तें एड करप आनी हेचें रेडी आहा रेडी आहा कटलेट चिकन कटलेट फ्रायड ओके बाब हातालो हाव इट इज टेस्टिंग नायस रे अशें कर तो एन्जॉय करता आपले चिकन कटलेट ब्रेड गोंयचो उगडास येयला तेका रे बाबा गिव गिव थँक यू भायर बसलो आमी
च्या पिताली आनी थंय भात खाताली भात सो च्या पिता सी यू लेटर थंय आतां हांव व्हिडिओ एंड कोता तुम तरी मुगेची चिकन कटलेट रेसिपी लायक जाल्यार जाल्यार प्लीज लायक कराय शेअर कराय आनी सब्सक्राइब कराय टिल देन टेक केअर एंड सी ऑल इन माय नेक्स्ट व्लॉग बाय बाय